बायगेणीक पर्यायी जागो दाखयात ना जाल्यार तिसवाडी सोडून वचात. प्रकल्पाक विरोध करपी लोकांक मायकल लोबन दिल्या शिटकावणी. आज ओपिनियन पोल जाल्यार 99% पेडणेकार गोंय महाराष्ट्रात घालपाक करतले विरोध. आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकराचो दावो. म्हणटा कोंकणी आमची अस्मिताय. फुडल्या शेनवारच्यान पणजेन पे पार्किंग. 4 चाकी गाडयांक 4 तासाक 20 रुपया. दुचाकींक 4 तासांक 4 रुपया करचे पडटले फारीक. शाळा आणि महाविद्यालयात जाल्यात एटीएम मशीन निर्मितीची केंद्रां. तुमकां लेखक, चित्रकार, कलाकार वा गिन्यानी मनीस जावपाक जाय जाल्यार वर्गांक दांडी मारात, म्हणटा लेखक राजन गावस. येवकार, हांव शिवेंद्र तारी. पळयात खबरो विस्तारान. कोयर व्यवस्थापन मंत्री मायकल लोबोन वायगिणी कोयर प्रकल्पाक विरोध करपी लोकांक सरळ सरळ शिटकावणीच दिल्या. एक तर दुसरो जागो दाखयात ना जाल्यार तिसवाडी तालुकोच सोडून वचात. कोयर तुमी तयार करप आनी आमी ताचेर प्रक्रिया खंय करप असो ताचो परतो प्रस्न. पर्रा साळगांव जंक्शनाचेर बांदिल्लो फुटपाथ आनी पार्किंग सुवातेच्या उक्तावणा वेळार मायकल उलयतालो. 56 गांवांक शार म्हणून घोशीत करपाच्या निर्णयाचें ताणें समर्थन केलां. गांवांच्या फायद्या खातीरच हो निर्णय घेतिल्ल्याचें मायकल म्हणटा. They don't want Bangini, let them show the alternate site. Tiswadi requires a plant, and if they say that it doesn't require a plant, then they should leave Tiswadi. They are creating garbage every day. Restaurants are creating, they are creating. Where they will dispose? You tell me one simple thing. If this area did not have a facility at Kalangut or Plateau, where we would dispose? You see, Bangini is being monitored by Honorable High Court and National Green Tribunal, Pune. They are monitoring and we have to file status report. Every 2 months, whenever the case comes up on solid waste management, we have to file status report and we are going on filing status report. In that we have filed an affidavit that Bangini will solve the problem of entire Tiswadi. So, government is in the right track. They are opposing, they should tell us the solution. They are creating garbage themselves. They should tell us solution where they want to dispose it scientifically. As per the GWMC Goa Waste Management Solid Waste Management Rules 2016. How they are going to dispose and where they are going to dispose. If they are bringing solution, we need not put a plant in Bangini. Apprehensions will come the minute you are declared as urban area. Apprehensions will come. But it is for their own benefit. People are opposing so many things in Goa and nobody stops them. It is their right to oppose. And if the criticism is good, we need to change. We need to change. If the criticism is bad, we just need to smile at them and ignore them. रोहन खवटेक जाल्ले अटकेचेरय तो उलयलो. पळयात तो कितें म्हणटा तो. पण बजेटाक त्यांनी डिसरप्ट करूंक नासलें. I don't agree with the opposition on disrupting the budget. But you agree that an MLA is picked up in the midnight? See, I don't agree to that. That is, I told you no. पण aggrieved झाला त्याने complain केला. The decision of the police. पर्राच्यान आमचो खबराकार संदीप कमुलकार. आज जर परत ओपिनियन पोल जायत जाल्यार 99% पेडणे तालुको गोंय महाराष्ट्रान घालपाक विरोध करतले. हे सांगता गोंयचो आदलो मुख्यमंत्री आनी 3 फावटी मांद्रे सावन वेचून आयल्लो भाजपाचो आदलो आमदार लक्ष्मीकांत पार्सेकार. तेच्या हरमल पंचक्रोशी शिक्षण संस्थेत जाल्ल्या 19व्या कोंकणी युवा साहित्य संमेलनाच्या उक्तावण सुवाळ्यात उलयतना पार्सेकारान हे वक्तव्य केले. तेणें मुद्दाम 1967 वर्सा जाल्लेल्या ओपिनियन पोलाची याद काडली. तेन्ना मांद्रे मतदारसंघात 75% लोकांनी विलिनीकरणा वाटेन मतदान केल्लें आनी पेडणे मतदारसंघात 68% लोकांनी. विलिनीकरणाक विरोध केल्लो फकत 26 ते 30% पेडणेकारांनी. पूण 53 वर्सां उपरांत आयज परिस्थिती आरत्याची परती जाल्या अशें पार्सेकाराचें मत. पळयात तेचेर रजाव. म्हणजे शिक्षणूय तशें मराठीन जालो आनी त्यामुळे म्हज्या सारको अनेक जणांचो तुमचो पिंडय मराठीचेरच बसलेलो आसा. पण पिंड मराठीचेर बसलो पूण आमकां ओळख जी दिल्या ही मात्र कोंकणी दिल्ली आसा. ओपिनियन पोल घेवपाचो निर्णय जालो आनी गोंय महाराष्ट्रांत विलीन जावप
की गोंयची स्वतंत्र अस्मिताय रावप हो जेन्ना निर्णय घेवपाचो जालो तेन्ना गोंयच्या बहुतांश जनतेन गोंयचे स्वतंत्र अस्तित्व दवरपा खातीर कौल दिलो आनी तातूंतसून गोंय दमण सुंद प्रदेश हळूहळू ताच्या नंतर गोंय स्वतंत्र राज्य गोंयची राज्य भाषा कोंकणी आम्ही मराठीक सहभाषेचो समान दर्जो दिलो पूण आमची ओळख आमची आयडेंटिटी ही कोंकणी आसा आणि कोंकणीमुळेच आज भारताच्या विशाल नकाशाचेर गोंय हे ल्हान जायना पूण माणकुले गोंय हे आज उठून दिसता पूण ही गजाल शक्य जावंक शकली ही केवळ आणि केवळ गोंयची वेगळी आयडेंटिटी दवरणारे गोव्यात बहुमतान ओपिनियन पोलावळ्यात तयार जाल्ले आमचो पेडणे तालुको हो साधारणपणे झालाच पाहिजे म्हणून असलो झालाच पाहिजे म्हणजे विलीन झालाच पाहिजे ताचे कारणूय असले आमचे खूप काळ पोर्तुगीजाच्या काळात तांची चूक न्ही पोर्तुगीजाच्या काळात आमकां आधार महाराष्ट्राचोच आसलो जेव्हा तांचो चळवळ चालू असलो तेव्हा आमकां संस्कृतीची ओळख बाळग संस्कृतीचो बाळ करू हो तिचल्यानूच मेळ्ळा त्यामुळे एकदाचे पोर्तुगीजा कडल्यान आमी मुक्त झाले त्यामुळे बेगिनात बेगीन आमचे नाते महाराष्ट्राकडे प्रस्थापित करूया ह्या भोळ्या समजुतीतसून केवळ मतदान झाले आज ओपिनियन पोला संदर्भात जर मत विचारले जाल्यार हांगासरले पेडणेंतले 99% जनता म्हणटली तयार जाली हरमलच्यान आमचो खबराकार संदीप कामुलकार. निमाणे कडेन पणजे शारांत लागू जावपी पे पार्किंगेची तारीख जाहीर जाल्या 15 फेब्रुवारीच्यान पणजेन पे पार्किंग लागू जातली. सद्याक 4 रस्त्याचेर पे पार्किंग करतले. तातूंत 18 जून रस्तो आत्माराम बोरकर घारसिया ते ओर्ता उद्यानाकडलो रस्तो आनी पुराय कांपालाचेर पे पार्किंग आसतली. ह्या वाठारांत रावपी लोकांक तांची फकत एकूच गाडी रस्त्यार फुकट पार्क करपाक मेळटली. पे पार्किंगेचे कंत्राट जुवारकार असोसिएट्साक दिल्ल्याचे महापौर उदय मडकयकारान सांगले. पे पार्किंग जावपी सुवातांचेर पालिकेन बोर्ड लावपाकय सुरवात केल्या. 4 चाकी गाडयांक पयल्या 4 वरां खातीर 20 रुपया फारीक करचे पडटले. उपरांत फुडल्या 1 वरा फाटल्यान 15 रुपया लागू जातले आनी दुचाकी गाडयांक पयल्या 4 वरां खातीर 4 रुपया फारीक करचे पडटले. तशेंच राती कडेन गाडी पार्क करपाक जाय जाल्यार ताचे वेगळे पयशे फारीक करचे पडटले. पे पार्किंग 15 तारखेच्यान स्टार्ट जातली. जी कितें फॉर्मेलिटी आसा ती चालू आसा. कोणें तो कॉन्ट्रॅक्ट पडला तेणें पेमेंट बी करपाक जालो तो सगळो केला. जवळ जवळ 96 लॅक्साची बँक गॅरंटी 10% सेक्युरिटी अमावंट 16 लॅक्स तेणें डिपॉझीट केल्ले आसा. 18 जून रोड मागीर AB रोड मागीर ग्रासिया वरतो गार्डन आसा पळय ते सरावंडींग ते सगळें आनी कांपाल एरिया. कांपाल म्हणजे कशें ते हेज्या मिलिटरी हॉस्पिटलाच्या ओपोजीट आसा पळय ती हेल्थ पर्यंत भितरली एरिया सगळी भितरली एरिया. कित्याक थंय कितें जालां रेजिडन्साची कंप्लेन आयली लोक टॅक्सी लोक गाडयो सगळ्यो हाडटान ते पार्क करता आनी तांकां लोकांक रेजिडन्स थंयच्या लोकल लोकांक गाडी सुद्दां भायर काडूंक मेळना म्हणून कित्याक सगळे पार्किंग हाडटान थंय पार्क करता म्हणून. ज्यो ओल्ड बिल्डिंगी आसा जांकां पार्किंग ना पयलींच्या बिल्डिंगेक पार्किंग ना जे एरिया आमची पार्किंग आसतली थंय आमी तांकां एका गाडयेक आमी पास दितले 4 व्हिलराक. जो कोण बिचोले रावता जो कोण आनी खंय रावता तो ती टॅक्सी हांगा तो धंदो करता पूण वतना घरा टॅक्सी व्हरना तो हांगाच पार्क करून चल्लो. फाल्यां त्या खातीर आमी मेन पार्किंगेचो रेट सुद्दां हें करपाक त्या खातीर तांकां दिसभर टॅक्सी एका जाग्यार दवरल्या उपरांत अमके पयशे भरचे पडटले. ते पयशे भरचे पडटा तेन्नाच तांकां मातसो चिमटो येतलो. आनी पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. आता घेऊ एक ल्हानसो व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. तुमकां लेखक जावपाक जाय, चित्रकार जावपाक जाय, कलाकार जावपाक जाय वा गिन्यानी मनीस जावपाक जाय जाल्यार तुमच्या वर्गांक दांडी मारात आनी उनाडक्यो करात. शाळा आनी कॉलेजी म्हटल्यार तुमची कल्पनाशक्त मारून उडोवपी कत्तलखाने जाल्यात.
थंय फकत पैसे दिवपी एटीएम मशिनां घडयतात. नामनेचे भारतीय लेखक राजन गांवसान अशा उतरांनी आयचे विद्यार्थी आनी तरणे पिळगेक उलो मारला. म्हालगडो मराठी लेखक राजन गावसान पेडण्या हरमला 19व्या कोंकणी युवा संमेलनाचे उक्तावण केले. गोवा कोंकणी अकादमी आणि गणपत पार्सेकार शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयाच्या जोडपालवान हे संमेलन घडोवन हाडलेले. अंदूचो प्रतिश्ठेचो मेघश्याम नायक युवा पुरस्कार गोपीनाथ गावसाक फावो जालो. शिक्षण संस्थेचो अध्यक्ष आणि आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार आणि कोंकणी अकादमीचो अध्यक्ष अरुण साखरदांडे ह्या वेळार माचयेर आसलेले. संमेलनाचो अध्यक्ष हनुमंत चोपडेकारान ह्या वेळार आपले मिशन 2020 विद्यार्थ्यां मुखार दवरले. कोंकणी भाशेंतल्यान आपूण अभिनेत्र जावपाक सोदता अशा तरेच्या भुरग्यांच्या मुखार हांव मिशन 2020 अशा तरेची संकल्पना दवरता. त्यातून कांय गजाली हांव करपाक आसा. म्हळ्यार 20 तरणाट्यांक हांव वेंचतलों. दुसरी गजाल म्हळ्यार 10 जाण गद्य बरोवपी, 10 जाण पद्य बरोवपी, वर्सांतल्यान उणें 5 साहित्यीक कार्यक्रम तांचे खातीर करतलों. वैयक्तीक पावंड्याचेर तांच्या घरा वचून सोयी प्रमाणे आमच्या कांय म्हालगड्या इश्टांक किंवा म्हज्या वांगडच्या कांय इश्टांक घेवन तांच्या साहित्याचेर चर्चा वा मार्गदर्शन करतलो. साहित्याचें मुद्रण, संपादन तशेंच प्रकाशीत कशें करप हाची रितसर वाट तांकां दाखोवपाचो प्रयत्न करतलो. आयचे शिक्षण म्हटल्यार पैसे दिवपी मशिनां घडोवन हाडपी उद्देग जाला. अशा उतरांनी नामनेचो मराठी लेखक राजन गावसान शिक्षण संस्थांचेर अक्षरशः हल्लो चढयलो. पळयात तो कितें म्हणटा तो. काय करायचंय शिक्षणाचं आणि मग तुमच्या असं लक्षात येईल की माणसाची कल्पकता मारण्याच्या बंदीखान्यात तुम्हाला कोंबलेले. शाळा महाविद्यालयातून चित्रकार, लेखक, कवी, संगीतकार, गीतकार निर्माण होण्याची शक्यता बिलकुल नाही. कारण इथं कल्पना शक्तीला नख लावलं जातं. तुमची शाळा असो, कॉलेज असो, घर असो, समाज असो, यातल्या कुणालाही तुम्ही माणूस म्हणून नको आहात. त्यांच्या मतानुसार माझ्या मुलानं, माझ्या मुलीनं शिकावं कशासाठी? माणूस होण्यासाठी तिने शिकू नये, त्यानं शिकू नये. त्यानं प्रचंड पगाराची नोकरी मिळवावी, मोठ्यातलं मोठं पॅकेज मिळवावं आणि मग आपल्याकडं नोटांचा ओघ सुरू व्हावा. तुम्हाला माणूस म्हणून बघण्याऐवजी एटीएम मशीन म्हणून सगळे लोक पाहतायत. आणि त्या दृष्टीनं शाळा महाविद्यालय आटोकाट प्रयत्न करतायत आणि त्याला असं नाव दिलं जातंय की हे स्पर्धेचं युग आहे. तुम्हाला लेखकच व्हायचं असेल, तुम्हाला संगीतकार व्हायचं असेल, तुम्हाला चित्रकार व्हायचं असेल तर थोड्या शाळा कॉलेजीतनं बाहेर पडून उन्हाडक्या करा. उन्हाडक्या करा. याचं कारण असं की तिथं कुठंतरी तुम्हाला एक झाड असं भेटणार आहे की ज्या झाडावर हात फिरवताना अंग शहारवून जाणार आहे. एक फूल असं भेटणार आहे की ज्याच्या सुगंधानं तुम्ही एकदम सैरभैर होणार आहात. एक पाण्याचा निर्झर असा कुठंतरी शोधा की ज्याच्यात हात घातल्यानंतर मेंदूतल्या सगळ्या शक्यता आपोआप फुलणार आहे. समुद्राची एक गाज कधीतरी आत साठवा, मनाला 1000 कोंब फिरणार. हरमलच्यान आमचो खबराकार संदीप कामुलकार. कार्निवल महोत्सव लागीं पावला. 22 फेब्रुवारीक पणजे कार्निवल परेड जातली. पोन्ने सचिवालय ते कांपाल मेरेन. कार्निवलात वांटेकार जावपी सगळे फ्लोट थिमींचेर आदारीत आसतले. पणजेचोय हे खेपे वेगळो फ्लोट आसतलो. महापौर उदय मडकयकार, पालिका आयुक्त संजीत रॉड्रिक्सान शेनवारा ह्या विशीं म्हायती दिली. हे फावटी 6 गट आसतले. तातूंत प्रामुख्यान पारंपारीक, क्लब आनी संस्था, वेवसायीक, फॅमिली, जंक कार, क्लोन आनी जोकर अशे गट आसतले. दरेका गटांतल्या पयल्या 5 फ्लोटांक इनामां मेळटलीं. जो आमच्या MLAन बाबूश मोन्सेरातान रिक्वेस्ट केल्ली आनी डिमांड केल्ली की आमकां कार्निवाल परेडाक ओल्ड रूट जाय. जो रूट ओल्ड सेक्रेटरीच्या समोरच्यान मांडवी हॉटेला कडल्यान कला अकादमी काबार सोंपता
तो रूट आमी आमच्या ट्युरिजम मिनिस्टरा कडेन मिटिंगेक आमी घातलो आनी तो रूट आमी पास करून घेतला. लोकांक कितें त्रास जावचे न्ही, स्मूथ हें जावचें, हेजेरूय आमी हें घेतलें. लोक भायरसान कोण पळोवपाक येता तांकांय ट्रॅफिका खातीर त्रास जावचे न्ही हेजे आमी काळजी घेतले. आमी फ्लोटवाल्यांकूय हें केलां की तुमी थीम बेस फ्लोट करात. अशें न्ही की बेश्टेच तुमी हाडले बँड लायले आनी डान्स केले, हेका फ्लोट कार्निवाल फ्लोट म्हणना. एक कितें तरी थीम आसूंक जाय. आमची स्क्रिनींग कमिटी आसतली जे फायनल फ्लोट स्क्रुटिनायज करपाक, तेजेरूय हे लक्ष दितले की बरो फ्लोट जावचो. लोकांक, आमच्या गोंयच्या लोकांक, इंडियेचे सगळे भायले ट्युरिस्ट येता, इंटरनॅशनल ट्युरिस्ट येता, तांकां एक बरें पळोवपाक मेळचें, बरो कार्निवाल तेंच्यांनी एन्जॉय करचो, ह्या खातीर आमचें खास लक्ष आसतलें. The corporation has asked for preparation of its own float. The Panjim float would be designed by none other than the famous carnival creator Francisco Martins, who is a resident of the city. This time the committee would be focusing specially on how many people participate in the parade and how much effort is taken to project the spirit of carnival. We appeal to all leaders of these floats to use eco-friendly, recyclable and sustainable material to design these floats. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. वेर्णा राष्ट्रीय महामार्गाचेर जाल्ल्या अपघातात डॉनेटा डिकॉस्टा हे बायलेक आपलो जीव वगडोचो पडलो. कुठ्ठाळीची ही बायल आपल्या घोवा वांगडा स्कूटरी वेल्यान वयताली. टायटन जंक्शना कडेन ट्रेलरान धपको दिवन तिका टायरा पोंदां चिरडली. अपघातात जखमी जाल्ल्या जॉन डिसोजाक उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत भरती केला. जॉन डिसोजा आनी ताची बायल डोनाटा डिकॉस्टा आपले स्कूटरी वेल्यान कुठ्ठाळेच्यान मडगांवां वताली. टायटन जंक्शना कडेन पावतकीर बांदकाम मटेरियल घेवन वचपी ट्रेलरान तांचे स्कूटरीक धपको दिलो. ट्रेलराच्या टायरा पोंदा मेळिल्ल्यान हे बायलेक जाग्यारच मरण आयलें. वेर्णाच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. परतून घेऊया एक ल्हानसो वेवसायीक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. असोळडा पंचायतीची पोन्नी बिल्डिंग कोणे तरी अनवळखी मनशान मोडून उडयल्ल्याची कागाळ पंचायत मंडळान कुडचडे पुलिशेन केल्या. पंचायतीची कांय महत्वाची कागदपत्रां ह्या बिल्डिंगेन आशिल्ली, पूण पंचायतीची ही बिल्डिंग मोडून उडयल्ल्याची खबर आयकून पंच वांगड्यांक धपकोच बसलो. ही बिल्डिंग मोडून उडोवप्याक सोदून काडून ताचेर खर कारवाय करची अशें पंचायत मंडळान मागलां. 2006 वर्सा आसोळडा पंचायतीन बिल्डिंग शिफ्ट केल्ली. पळयात. जशी एक गव्हर्मेंट बिल्डिंग आसा ताका सगळे गव्हर्मेंट परमिशन मेळोन हे आसले लायट जावं इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इतर काही अधिकारी आशिल्ले इनवॉल्व BDO अशे की ही बिल्डिंग असो उबारून जाल्ली आनी 40 वर्सां ही बिल्डिंगेचें स्ट्रक्चर उबारलें आनी खंय कोणे तरी आयज ती मोडली आसा. तर 7 मेंबर पंचायतीचे असोळड्या पंचायतीचे ठाम आसा. एकूय रेजोल्युशन आमी दिवना हांगासर आनी हेजे थरो इन्क्वायरी जावपाक आमी सगळे जे ऑथॉरिटीज आसा गव्हर्मेंट आमी नोटीस इश्यू केल्ले आसा, फॉर्मल कंप्लेंटी केल्ल्या पुलिसाचे आनी आमी पुलिसाक रिक्वेस्ट केला थरो इन्वेस्टिगेट जावचें आनी जो कल्प्रेट आहा बिहायंड द बार्स तो जावचो हें आमचें ठाम मत आसा. हांगा पंचायत आसली खरी आनी ती पंचायत जागो वार्ड नंबर 5 तातूर आसली जाल्यार त्या वार्ड नंबर 5तल्यान जे सुभाष देसाय हांणी वचोन रातची म्हाका सांगल्या की पंचायत कोणी तरी हे करून मोडून उडयल्या आनी ती कितें केल्या काय केल्या ती काय आमकां खबर नासली. ती पळोवपा लागून आज हांव आयिल्लें. ही प्रॉपर्टी रामनाथ काशनाथराव देसाय ताजी आसली. तुमची फॅमिली हेतूंतली. तुमकां कितें सांगलें पंचायत उडयतना तुमकां कितें सांगलें बी कोणें? ना सांगली ना. आसोळडेच्यान आमचो खबराकार प्रहर सावर्डेकार. व्यवसाय आनी हेर आवश्यक परवाने नासलेल्या गाड्यांचेर कारवाय करतले अशें कोलवाचो पंचायत सचिव अमोल तिळवेन सांगलें. कोलवा पंचायतीन शेनवारा ह्या गाड्यांची पळोवणी केली. 13 गाड्यांच्या धन्या कडेन व्यवसाय आनी हेर परवाने नाशिल्ल्याचे हे पळोवणेंत दिसून आयले. रस्त्या देगेक आसलेले बेकायदा गाडे काडपा विशीं कोलवा पंचायतीन 2019 वर्सा ठराव घेतिल्लो अशें पंच वांगडी मिनिनो फर्नांडीसान सांगलें. रस ऑमलेटींच्या गाड्यांकूच फकत पंचायतीन परवाने दिल्ले. फळां विकपी चायनीज खाण आनी हेर बाकीच्या गाड्यांक परवाने दिवंक नाशिल्ल्याचे पंचायत सचिव तिळवेन सांगलें. सो पंचायतीन रेजोल्युशन घेतिल्लें सो देर टू कंडक्ट द सरप्रायज सायट विजिट्स एंड सायट इन्स्पेक्शन.
So we have found around 13 kiosks, Gada, which are fixed. Number one, they are totally fixed on the floor or the roadside. Then they have stocked the fruits and all the things which is not permitted in the panchayat, which is not permitted them to do the business. Actually, most of the gadas are here. We have permitted a omelette and Ras omelette gadas. But here the people are transacting business with fruits. Some are doing handicraft also. So and they have extended their kiosk and they had put the stall. Some have operating the Chinese, but now it is look like it is a restaurant kind of mini restaurant kind of base. It is found in here. सो आमी ताजेर आतां एक्शन घेतली. हें परत आतां मिटिंगे घालतले आमी आनी ताजेर फुडें एक्शन घेवपाक डेमोलिशनाचें कितें आहा तें थ्रू द डेप्युटी कलेक्टर एंड BDO. विल बी अ टेम्पररी एक्शन और फिक्स. ऑलरेडी एक लेटर केलो हांवें, कलेक्टराक केलो, पुलिसांक केलो, सगळ्यांक केलो हांवें. रेजोल्युशन टेक ऑलमोस्ट 2019 हांवें घेतलेलें रेजोल्युशन. रोड सायडा दिलें ना काय काडपा म्हण सगळ्या गाडा फूल कोलो ज्युडिशी आख्याच काडपाचें. इवन बीच आहाय ते फर्स्ट ऑफ ऑल येता हिंगा रोड सायडा आहाय ते त्रास करताय ट्रॅफिकाक सारके लोकांक एक्सिडेंट जावपाचे स्पॉट. आनी दुसरें येता हिंगा आख्या केलें ते तांकां लायसन दिलो आसतली, थोडी लायसन दिलो आहाय त्या गाड्या म्हूण. तांकां ओली मुवेबल गाड्या तेमी सोमते हिंगा फिक्स केल्याय आनी तांकां जाय ते कोताय थोडी. कोलवेच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. दर एका राज्यान भलायकेच्या दिश्टीन आपली क्षमता वाडोवंक जाय अशें नीती आयोगाचो सल्लोगार आलोक कुमार म्हणटा. देश खूपच व्हडलो आशिल्ल्यान केंद्र सरकाराक सगळेच बाबतींत सगळ्या राज्यांक समान न्याय दिवप शक्य ना. देखून दर एका राज्यान चडांत चड कार्यक्षम जावपाक जाय अशें ताचें म्हणणें. भलायकेच्या क्षेत्रात ज्या देशांनी मोठो बदल घडोवन हाडलो तांकां ते खातीर 10 ते 15 वर्सांचो वेळ लागलो. चडशा देशांत शार आनी गांवांतल्यो भलायकी सेवा वेगवेगळ्यो असतात अशें ताचें म्हणणें. गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंटान आयोजीत केल्ले वर्सुकी भलायकी परिशदेंत आलोक कुमार उलयतालो. ह्या वेळार भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे, अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक दोतर लाल, डॉक्टर अरविंद लाल आणि डिजिटल फ्युचर सेंटराचो अध्यक्ष आर रामचंद्रन हजर असलेलो. That states need to build their capacities because the diversity is just so huge that sometimes the attention span of Delhi to manage this diversity becomes a constraint in itself. If you look at a health system, it has two main pillars on which it is based. One is how do we finance it, and second is how do we deliver. But largely the story that comes out is that it is hugely fragmented health system and it is not suitable for either organized investments to flow in or organized care of delivery to possible. Any country which has transformed its health system at the minimum has taken 10 to 15 years. The short point that I wanted to make was that these two pillars need to be addressed in a more conscious way, because the business as usual will lead to yet more fragmentation, and even the Ayushman Bharat will not solve the problem, because if you want more consolidation of health facilities, then you need to deal with bigger and bigger entities rather than smaller and smaller entities. In large number of countries that I have had occasion to visit, urban health is treated differently from rural health, and urban health is largely run by municipalities. Message number one: state governments need to be much more proactive and think about their own conditions in terms of designing their health policies. Secondly, we need to think a little bit more systemically rather than only schematically if we want to organize the health system in the manner that we want it to function. And lastly, in terms of thinking about the roles and responsibility of the various levels. What is to be done by the ministry, what is to be done by the directorate, what is to be done by the district at the district level, and what is to be done by the family health units. And we need experimentation. I don't claim that we need to develop our own Indian model, and I think Goa can lead the. पुणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. आनी आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.